फसवणूक प्रकरणात दिवचल पोलिसांनी अटक केलेल्या दुबावी तरणाट्याचे नाव साई सुनील दळवी असे असा आणि तो 25 वर्सां पिरायेचो असा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल तालुक्यातल्या पाळी गावात रावपी सलोनी सीताराम गावस हे तरणाटे चढ पैसे मिळवून दिवपाच्या हायेस दाखोवन दुबावीत साई दळवी ह्या तरणाट्यान 18,99,840 रुपयांची टोपी घातिल्ली। हे विशीं सलोनी गावस हे तरणाटेन दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्ली। पुलिशेन हे कागाळीक अनुसरून भारतीय दंड संहितेच्या 420, 384 आणि 5062 ह्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केल्लो। दुबावीत तरणाटो महाराष्ट्रातल्या सातारा वाठारांत आशिल्ल्याची म्हायती पुलिशेक मेळटकीच दिवचल पुलिशेन एक टीम सातारा वाठारांत धाडिल्ली। हे टिमीन शेनवारा कारवाई करतना दुबावीत तरणाट्याक धरपाक येस मेळयलें। दुबावीत तरणाट्याक दिवचले हाडून ताका रितसर अटक केल्या। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उपअधीक्षक सागर एकॉस्कर आणि पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला PSI सुनील पाटील आणि टिमीन ही कारवाई करून दुबावीत साई दळवी ह्या तरणाट्याक मोठ्या शिथाबीन अटक केली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावीत साई दळवी हो तरणाटो काणकोण आणि हेर कांय पुलीस स्टेशनांक जाय आसा। ताचे आड वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर गुन्यांव नोंद आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या। वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचलचे पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हो रिपोर्टर तुकाराम सावंत।